सुरवातेक गीत गावया. A15 पेज नंबर 7. A15. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका जेजू कृपा दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमची वेदी सेवक ऑल्टर सर्वर्स भेटयतात. खरीत भाशेन ह्या आमच्या वेदी सेवकांचेर आशिर्वाद मागुया. आयज फेन मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमच्या दोतोनीच्या केंद्राक तशेंच आमचे हे चिखलेचे फिरगोजेक ताचो जायतो आदार मेळटा. आपलो मुजगाचो गूण जो आसा भुरगो आसतनाच ताणें देवाक भेटयला त्या पासत ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता मार्टिना फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी आयज आमचे फिरगोजेन तशेंच आमच्या आख्या गोंयच्या महादोन प्रांतान याज्ञिकांचो दीस मनयतात. याज्ञिकांचो दीस आनी तांचे निधी खातीर भेटयल्लो आयतार. आमी दोगूय जाण आयज फादर फ्रांसीस आनी हांव आयज मिसाची भेट दोनूय इंतेसांवां तुमचे पासत भेटयता. आमचे परजे पासत ह्या पासत तुमची जण एकल्याची इंतेसांवां ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. तशेंच आमचे फिरगोजेन वावर करून जे याज्ञीक गेल्यात तांचोय उगडास करुया. जे सोपून गेल्यात तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक आनी जे जिवे आसात आनी वावर करतात तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांची बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हूण मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरता आसतना खरीत भाशेन क्रिस्ती भावार्थाचेर जें वायट उपरासतलें आसा आमच्या देशान आनी आमचे पॉलिटिकल लिडर्स जायते फावटी आपलें तोंड बंद करून आसात ना जाल्यार ओगीच रावन ते मुखार धुकळटात. मागुया सगळे जे पर्सिक्युटर्स आसात तांचे पासत देवान तांचेर बेसांव घालूंक आनी तांची मनां उजवाडावंक. तशेंच जी धुमाळो सोंसतात तांकां क्रिस्ती भावार्थान अखंड आनी घट रावपाक आदार दी म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 18वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मा विशय जावन आसा. मोगा सेवेंतल्यान वारुया, भरवाश्यांचे साक्षीदार जावया. मागणे आनी वावर ह्यो दोन कोरण्यो एका बऱ्या मनशाचे जिविताक अर्थ दितात आनी एक भरवाश्यांची दिशाई दाखयतात. आयज आमच्या महादोम प्रांतान आमी याज्ञिकाचो दीस मनयता. आपल्या शेळयांची जोतनायेन इगा घेवंक तांची मोगान सेवा करूंक आनी जेजूच्या काळजाक सारके आपले परजेक भरवासो दितले. आमचे याज्ञीक जावंक
आमच्या पादविगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा, फादर फ्रांसीस झेवियर पेरेरा आनी आमचे फिरगोजेंत वावुरतोला सोमेस्त पालोतीन याज्ञिकाक राग आनी सांबाळ आनी आमी तांचे पासत सदांच आमची मागणी बापाक उबारून तशेंच जिवितांत आमी मागणे वो वावर करतात तेन्ना मोगां आनी सेवे चाकरेच्या मनान त्यो करून आनी बऱ्याचो फळ एक दीस जेरूल मेळटलो. ह्या बोरवाश्यान आमची पावलां मारूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सगळ्यांक मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरगाती वूत देवाचे फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच कुवार मरेक सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांचे जिविताक पावों. आमेन. सौम्या जेजू, सेवा चाकरेच्या मनान तुवें तुजी सेवा दिली. आमी जाल्यार सोबार पावटी सेवा चाकरेच्या मनान न्हय पूण आमचो खासगी फायदो पडोवन सेवा चाकरी केली. बोगोस आमकां सौम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तुज्या मोगाक शीम मेर ना पूण आमी आमच्या मोगाक शीम मेर घातल्यात. गरज पडल्यार न्हय पूण तोंड पळोवन आमी आमच्या कामां केल्यात. बोगोस आमकां क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू, सगळ्या वस्तूचो फावो तो उपयोग करून सरोना त्या वस्तूचेर आमचें ध्यान मन लावूंक तूं आमकां आपयता. पूण जिवितांत चरोना तसली वस्तूक आमी लोभ उजवान आनी तांकां आमी आमचो देवो केला. बोगोस आमकां सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कोर. कोर. Amin Tuhan namaskar Amin Tuhan diwasa Tuja korban mabakasa Amin Tuhan wakanda Oi madeva Usur miani shanti Kajvaishta samsari Jesu Krista, Bapa Jaya Krasputa, Sumya Deva, Deva Chishire, Tu Samsarache, Tapkata, Amchikakun, Kakut Kor. Amche magre aikunde Oi madeva Usorgi anishati Kajvaishta Sonsa
प्रार्थुया. आमची जण एकल्या चिंतेसां उगडास करून ह्या मागण्यांत घालुया. सर्वेस्परा आमचे दयाळ बापा, भाग्यो जुआ मारिया वियानेक तें बरे गोंड्याचे उर्बेन बोरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक दिशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरजेक सर्गीचे वाटेन चलोवंक व्हरूंक सोंसणीकायेच्या आनी शाण्यापणाच्या शुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गोंडी जावं आनी तांचे सांगात आमी सगळे आमचे भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमचे सुमयाचे पुता जो क्रिस्तांव उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे येता राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. पोळकेपणांतलें पोळकेपण म्हणटा उपदेशक. सगळेंच पोळकेपण जाणविकायेन विडेन हेंय एक पोळकेपण आनी एक व्हड वायट खरेंच वतांत इतलो वावर करून आनी इतली घास घेवन मनशाक ताच्या काळजान विसवना हेंय एक पोळकेपण. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सगळीं म्हणुया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखारेया ताका दिनवासूया. तो तीर कडप आमचो तारो ताका वाका नुया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सोरपट पड्या ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परजा सर्वाक वेल्यो शेळयो. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा चितान आयकूंक काळजान दवरूं. सगळीं आयती रावया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. मेरी बाग आनी ओरोण्यात
मासा केलें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारून करूं नाकात. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करण्यो देखल्यो तोरी गोरवी मनांत सोकली म्हजेर कोलपून केली. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात काळजांत दवरात. बागिवोन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्यात म्हणटूच सर्गीच्या वस्तूचेर जावची तुमचे ओथरे. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताच्या मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. ह्या पासत संवसारी खुशयो तुमी मारून उडयात. कामचार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोटी वंदावण्यो, आपस्वार्थ. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारी नाकात. कित्याक आदल्या पातकी सोयंबाक आनी ताच्या कुटुंबाक पाट करूंक तुमी नवीं मनशां जाल्यात. आपली पूर्ण ओळख मेळो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रोचणार परतून परतून आपल्या सारकोच नवो करीत आसा. हातूंत ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्लो आनी सुनोत ना केल्लो, पोरको आनी सितानी, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस असले वेगळोचार आनी नातूच. एकलोच क्रिस्त आसा, तो सोगटा आनी सोगटाकूच तो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. खुशे मोनान जी कोण गरीब ती खरेंच सुबागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाच्या जम्यांतल्यान कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी आमकां पडला ते दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हजे बाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्ता तुमचे भितर न्यायनीत व वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें ताका सांगलें, चोतराय दरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं रावात.
कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्त आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें ताका एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो, ताच्या शेता भाटाक खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून ताचे वयर व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक कशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या 100 वर्सांक पुरोसर खूब माल तुज्या आदीं आसा, विसव घे, खापये आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिश्या, आयज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक तें एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना ताची गोती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. I have decided to follow Jesus. हें कांतार तुमी आयकलां आसतलें. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. हें कांतार खंयचें आयलें? सांगतात ते प्रमाणे युरोपाक एक गांव आहा मेघालया म्हणलो, नॉर्थ इस्ट, आनी थिंगा हे जोमे आहले, एक जोमो आहलो ट्रायब, आनी थिंगा मिशनरी वेताले, आमचे मिशनरी पाद्री वेताले जेजू परगटूंक. आनी ह्या जोम्यांतल्या एकल्यान जेचो पाटलाव करूंक केलें आनी वडिलाक गोमलें, ह्या ट्रायबाच्या वडिलाक गोमलें जेचो पाटलाव करूंक वेता म्हणून, आनी ताका आपोवंक धाडलो. पळय, तूं कितें करता तें चिंत, तूं जेचो पाटलाव करता तें सांबाळ. तूं तर पाटलाव सोडटा ताजो, हांव जायती तुका गिरेस्तकाय दितलो, जायत्यो वस्तू दितलो तुका, ताचो पाटलाव सोड. आनी तेन्ना हें कांतार ताणें घडलें. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस. नो टर्निंग बॅक, नो टर्निंग बॅक. तेन्ना ताका धमकायलो आनी सांगलें, तूं तो जेजू सोडिना, हांव तुज्या दोगूय पुतांक जिवेशी मारतलो, फारान जिवेशी मारूंक लायतलो. तेन्ना तींच उतरां ताणें म्हणलें, आय डिसायडेड टू फॉलो जीजस. पोत्तून हाडल्यान येवप ना. आनी तेन्ना ताच्या दोगूय पुतांक जिवेशी मारले फारान. उपरांत पोत्तून ताका त्रेत केलो, तूं तर सोडिना जेची वाट, तुजे बायलेक हांव जिवेशी मारतलो. आनी तेन्ना तींच उतरां ताणें म्हणलें, आय डिसायडेड टू फॉलो जीजस. नो टर्निंग बॅक. उपरांत शेवटाक ताकाय जिवेशी मारलो, ताकाय जिवेशी मारलो बिणान बान. पूण व्हडलें अजाप घडलें जेन्ना ही सगळी फामील मेली. व्हडलें अजाप घडलें. हो सगळो जोमो थंय रावतालो तो ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. आमी जेजूचो पाटलाव करतले.
सगळीं भयणान बांदू तितल्यानूय ओवडील आहलो ताणें जेचो पाटलाव केलो. तर आयज भयणान बांदू आमी हें पयलें पुस्तक आयकलां पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा ओबिदेवस सगळेंच पोलकेपण. कितें सांगूंक सोदता मनीस इतलो संवसारांत वावुरता घाम वारोयता इतले त्रास घेता आनीक कितें करूं जाय ती गिरेस्तकाय एकठांय करूंक जाय ती गिरेस्तकाय आनी एकठांय करतोच तो मेलो म्हणटोच गिरेस्तकाय आनी कोणाची जाता. पोलकेपणाचें पोलकेपण गिरेस्तकाय ताची उरोना आनी कोणाची जाता. पूण इतली घाम वारोवन ताणें गिरेस्तकाय एकठांय केली हें पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा. आयज बागेंत पावलो आपणा चिठींत आमकां सांगता जेजू बराबर आमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणजे आमची ओत्रेक स्वर्गराज्याचें जावं दी. आमी स्वर्गराज्यांत वेतेल्या म्हणटोच संवसाराच्या वस्तूंचेर आमी दान मन घालचें न्हय. जाय आमकां ह्यो वस्तू आमकां जाय संवसारांत आसतना संवसाराच्यो वस्तू आमकां जाय. जेवण जाय न्हेसूंक जाय पांगडूंक जाय थोड्यो वस्तू जाय पूण हो शेवट न्हय. आमचे ओत्रेक जावन दी स्वर्गराज्याचे अशें आमकां म्हणटा. आनी आयची ओपार आमी आयकल्या लोकांच्या जम्यांतल्यान कोणाकल्यान जेजूक म्हणलें गुरूजी आमकां पडला ते दायजाचो वांटो कुशीन काडून आमकां दे म्हूण म्हजे बाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली इश्ता तुमचे भितर न्यायनीत वांटो करूं म्हाका कोणें नेमला. जुद्या मोदें भयणान बांदू वांटप जाता तेन्ना व्हडले बाक 2/3 पडटालो 2/3 आनी धाकले बाक 1/3. ही रूल आहली तांची ही रूल जुद्या मदें हो कायदो. जेन्ना टायम पावलो म्हणटूच हें ताका येतलें आसलें पूण जेजून पळयलें हो भुरगो गिरेस्तकायेक लोबदोला आनी कसलीय प्रश्न पडलो घरांत. आमी ल्हान आसता हांव ल्हान आसता आमी आमचो लोक इगोर्जेंत वेतालो विगाराशें वेतालो अधिकार अशें आमच्या घरांत जालां. कितें करचें अशे प्रश्न जाल्यात कितें करचें. आतां लोक पुलिसींत वेता हें सगळें गेलें पुलिसींत वेता भयणान बांद. तो जेचे काळारूय तेंच कितें प्रश्न पडले धर्मीक मनशांशी वेताले. आनी ताका खबर आसली जेजू एक धर्मीक मनीस ताचेशी वेताले. तर जेजू यो पार सांगता एक गिरेस्त मनीस आसलो असो म्हणटा. त्या शेतां बाडांक खूब पीक जालें. तो आपणा भितरूच चिंतूंक लागलो म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हज्या ह्या जागो ना हांवें कितें करचें. आनी ताणें म्हणलें अशें करतलो म्हजे कोडे मोडून ताचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. कोडे भयणान बांदू हांव काल भुरग्यां लागीं जातालो ऑल्टो बॉयस बसा लागीं कोडे पयल्या काय म्हणटा तुमी सगळें हांगा कोडे पळोवंकूच ना आमी. म्हणजे भात रोयना जालें शेतां रोयना जालें. आमी शेतां रोयताल्यो म्हजी आवय शेतकामती आनी शेतां रोयताले आमी आनी आमी वेताले शेतांत. जेन्ना हॉलिडे येता तेन्ना शेतांत वेतालीं. आनी हें जर पीक जालें म्हणटूच हें भात आमी कोड्यांनी भोत्ताले. पयले एडांचे कोडे कोत्ताले एडांचे पूण मागीर आमी मोदेराचे करूंक लागले. चड भात तें आमकां पिकतालें तें भात चड. तितल्यानूय
दोनी सिमनारींनी सालिगांव आनी राशोल हांवें पयशे दिवंक नात, हांवें तांदूळ दिल्यात कित्याक चड पीक जातालें आमकां, चड पीक. पयशे दिवंक ना, पयशांचे सुवातेर भात दिलां, तांदूळ दिल्यात. म्हळ्यार कोडे आमी पडयल्यात, तुमी पडोवंक ना ते. म्हणटूच कोडे, हे कोड्यांनी बुडतालो तो भात आपणाची पीक जाता ती भरतालो. आनी त्या वर्साक आनी जायतें पिकलें ताका, जायतें पिकलें. आनी जायतें पिकलें तेन्ना ताणें चिंतलें कितें करतलो हांव. हेज्यावन हे मोडे हे कोडे मोडून तेज्यावन व्हडलें बांदतलो आनी जें कितें पिकलां आनी दुसरें कितें आहा तें कोड्यांत भरून दवरतलो. आनी म्हणटलो म्हजे कोडे मोडून तांचे बांदतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक कशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या सबार वर्सांक परस खूब माल तुज्या आदी आसा, विसव घे, कापी आनी मोज मार. संवसार खा पिये आनी मोज मार अशें दिसता, अशें दिसता ताका दिसलें. म्हणटूच कितें आहा तें संवसारांतूच कर, संवसारांतूच कर. तर बिणान बांदू तेच राती ताका देवाची जाप येता, तुजोच म्हाका जाय आतां. मरण येता तेच राती ओत्मो जाय. तूं एकठांय करून दवरलां तें कोणाक, थंय इतलें एकठांय करून दवरलां तें कोणाक. तर बिणान बांदू. आयज आमकां जेजू सांगता, स्वर्गार तेवे एकठांय करात, स्वर्गार तेवे. आनी स्वर्गार तेवे आमी एकठांय करता जेन्ना हो ग्रेस मनीस इतलें तुका पिकलां, इतलें तुका जालां, इतले कोडे भरल्यात, ते तुकाच न्हू, तुकाच न्हू. ते संवसारांत आमी नदर मारली जाल्यार कितलो लोक दुर्बळ आहा, कितलो लोक दुर्बळ आहा. हांव देवान म्हाका इतलें दिलां, हांव ताका वांटतलों, हें म्हजें वांटतलों. कोणाक ना ताका हांव दितलों, दुसऱ्याचो उगडास करतलों. हे तेवे स्वर्गार वचपाचे तेवे, हे तेवे आमी करूंक जाय. म्हाका उणें करून जायते फावटी हांव पळयतां जे बुकेन मोडटात ताका हांव पळयतां, जायतो लोक बुकेन मोडटा. जायते जाणांक दिसाक एक पासून जेवण मेळना. हांव म्हाका उणें करून ताका दितलो. हे तेवे स्वर्गार वचपाचे ना, आमी स्वर्गार वेचे ना, मोडटले आमी, इन्फेर्नांत वेतले आमी. हें जेजू आयज आमकां सांगता. तर आमी जावन आसात जेचे पाटलावदार, आनी जेजून हेंच केलें संवसारांत आसतना. आनी सांगलें आमकां, जो भुकेल्ला ताका थंय जेवंक दिलें, ताणेला ताका पिवंक दिलें, विंगडो आहा ताका न्हेसूंक दिलें, बिराड ना ताका रावंक दिलें. तें तुवें म्हाका केलें. जें तुजे भाव भयणाक केलें तें म्हाका केलें. चल स्वर्गराज्यां भितर सर. हें जावंक जाय आमचें मन. आमी येयले हांव त्या संवसारांतूच रावंक न्हू, आनी आमकांच गिरेस्तकाय एकठांय करूंक न्हू. एक पिळगे, दोन पिळगे, तीन पिळगे इतली गिरेस्तकाय आमी एकठांय करता भयणां बांदू, आनीक आमी आमचें निसवणपण करता. आमी ओनर न्हय गिरेस्तकायेचे, आमी कारबारी. देवान हो कारबार आमच्या हातान घातला बरे भाशेन चलोवपाक. आमी ओनर देव. आयज आमची फिरगोजांनी आमी जोआंव मारिया वियानी हाची परब करता. जोआंव मारिया वियानी जल्मलो 8 तारखे मायाच्या 18व्या शेंकड्यान. आनीक ल्हानूच आसतना ताका खुशी आहली पाद्री जावपाची, पूण तकलेन उणें, गिन्यानान उणें. आनीक गिन्यानान उणें म्हणटच ताचे गांवांत एक इस्कॉल आहलें, जंय ही लातीन भास शिकयताले. चड गरजेची आहली लातीन भास, कित्याकूय जावन आहलें लॅटीन भास शिकयताले. फादर बेली म्हूण हें इस्कॉल चलयतालो. आनी तें जातच भयणान बांदू तो सिमिनारींत भितर सरता. सिमिनारींत बसतात, पूण भितर सरचे आदीं एक पिराचीत कशें
100 किलोमिटर्स चलता. सेंट जॉन फ्रांसीस हो एक जेजुईत पाद्री तांच्या गांवांत आहलो. ताचें थंयसर देवसांव चलतालें. थंयसर 100 किलोमिटर चलून वेता. आनी उपरांत सिमनारें भितर सरता. सिमनारें भितर सरतूच ताका पोत्तून घरा धाडटात. तो उपकारो ना, तुज्या लागीं लातीं जायना. आनी फादर ब्लेसी म्हणटा ताका पोत्तून ट्रेनींग दिता, हे भाशेचें ट्रेनींग दिता आनी पोत्तून धाडटा. तेन्ना ताका भितर घेतात, सिमनारीन भितर घेतात. उपरांत आपणाच्यो अर्दी घेता, मागीर डिकन जाता, मागीर पाद्री जाता. पूण 2 वर्सां हे फादर ब्लेसिंग काम करता, तो आदारी कसो, एसिस्टंट कसो. उपरांत ताका एका फिरगोजेन धाडटात, आर्स म्हणटाले फिरगोजेन धाडटात. धाकली फिरगोज ती, पूण सगळे तरेचे वायसीस, थोडे 20 थंयसर आसले. 4 घरां आसलीं, कॅबरेट डान्स जाताले सांजेचे. 4 घरां आसलीं, कॅबरेट डान्स. आनी आमची सोऱ्याची दुकानां, तावेर्नां सगळीं रात उक्तीं आसतालीं. लोक चड सोरो पियेतालो. आनी जुआंव मारिया वियानी आपणाचें मागणें कोत्ता. सांतिस्मा फुड्यान दिमी घालून जायतो मागणें कोत्ता. हे लोकां पासत मागता, लोकां पासत मागता बिणान बांद. आनी लोक तो मागणें कोत्ता तें पळोवन लोकूय मागणें कोत्ता. सांतिस्मा फुड्यान मागणें कोत्ता बिणान बांद. तितल्यानूय ताचें जिवीत पळोवन लोक कुंबसाराक येता. जायतो वेळ कुंबसारांत सारतालो, कुंबसाराक येता. आनी इतलें बिणान बांदो हो गांव आर्स म्हणटा थंय फेर्न आसलें. तो गांव बिणान बांदो सर्ग जाता, सर्ग जाता. 40 आनी 1 वर्स तेच फिरगोजेन तो काम करता. 40 आनी 1 वर्स तेच फिरगोजेन काम करता. आनी इतले लोक ताका सोदूंक येता. 3 फावटी तो भायर सरून वेता इगोर्जेंतलो, पूण लोक ताका पोत्तून हाडटा आनी पोत्तून हाडटा. ताची भलायकी उणें जायत वेता आनी शेवटाक तो मोत्ता बिणान बांद. आनी ताचें जिवीत पळोवन इतलें बरें ताणें केलें, ताका भाग्योंत म्हूण पाचारतात. फकत भाग्योंत, पाद्रींचो आस्कारी, पाद्रींचो आस्कारी बिणान बांद. आयज हाल्यांचा तो दीस, सारको दीस फाल्यां 4 ऑगस्ट. पूण आमच्या फिरगोजांनी आयताराक कोत्ता, फिरगोजांनी आयताराक कोत्ता. दिनेरीक आमच्या 7 ऑगस्ट दिस्तरी चर्च थंयसर जातलो. तर आयज जेन्ना आमी उगडास कोत्ता ताचो आमचो पात्रोन तो इतलो नेणार, इतलो गिन्यानान उणो आसतना इतलें काम ताणें केलें, इतलें काम ताणें केलें. आनी खालती सदांच, सदांच कालती देवा मुखार. जेन्ना आमी कालती जाता, देव आमचे उद्देशीन जायतीं कामां कोत्ता, जायतो वावर ताणें केलो. हे फिरगोजेंत ही फिरगोज सारकी म्हणल्या भाशेन सर करून उडयलो. आर्स म्हणटा थंयसर. तरी फ्रांसाक गेले जाल्यार ताचें नांव एक कॉपेल आहा फ्रांसाक, क्युरे दे आर्स कॉपेल. मिसेनां न्हू, कुंबसारांत जातात. हांव लुडसा गेलो तेन्ना म्हजें कुंबसार केलें त्या कॉपेलांत. 11 गेल्लो हांव, कुंबसार केलें. जुआंव मारिया वियानी चॅपल, जंय मिसां जायना त्या कॉपेलांत कुंबसारां जातात. तर इतलो व्हडलो भाग्योंत आयज. आनी आमचो पात्रोन, आमचे पाद्री पासत मागुया. म्हाका आमचे पासत, दोगूय आमी आहात, आमचे पासत मागात. आनी आमी तुमचे पासत सदांच मागता.
आनी देवा फुड्यांत हे पयस सभेचे मागणें तुमचे पासत कोत्ता. उबे रावया आनी भारत उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांत पिंचार वचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकलेच पुताक आमच्या सुम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवामितान जल्मलो, पोंच पातकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो. स्वर्गात सरलो, सोर पवित्रार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला. तुवें त्यानी जेन्याची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, वखदांचो एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या सुम्याजीचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आनी ताणें मोगान केल्ले शेवेंतल्यान उत्तेजन घेवन आनी आमची पावलां मारूंक आनी समेस्तांक बरवाशाची साक्षीदारां जावंक देवाचो आदार मागून आमची थोडी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी यान्निकांनी आनी मोतव्याशी जिविताक वेंग मारलेल्यांनी आपल्या बेसा प्रमाणे सेवे दितना जेजू बऱ्या गोवळ्याक आपल्या दोळ्या मुखार दवरून ती दिवंक आनी अशी ती बरवशाची साक्षीदारां आयच्या समाजान जेतल्या मनीसकुळाक जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची आनी परजेची सेवा करूंक देवानूच आपणाक विचून काडल्यात म्हूण वळखून घेवंक परजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज आमच्या मादोम प्रांतांत यान्निका खातीर बेटयलो दीस आमी मनयता. तशेंच पांचवेर येतात त्या मंगळारा दीस आमी यान्निकाच्या पवित्रपणाक बेटयलो दीस आमच्या मादोम प्रांतांत आमी मनयतल्या. तर सगळ्या आमच्या यान्नीक जेजूच्या काळजा सारकें जावन सेवे चाकऱ्याच्या मोनान वावरूंक आनी अशा त्या पर्ज्याक बरवाशाच्या नमुने जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी गोठाय तांकां सगळ्यांक मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. जेजू आमचो बरो गौरी, जसो जेजून आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी भोव करून होच मोग आमच्या याज्ञीक भावा सवें दाखोवंक तांची सेवा आनी तांची पासत मागूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव मोगाळा बापा तोगणान ते वस्तूंचो फावो तो उपेग करून तोखता ते वस्तूंचेर आमचें दान मन लावंक तुवें आयज आमचें मन उजवाडा येलां. तुजे मुखार दवरली आमची मागणी तुवें आयकून घे. संवसारी पोलकेपण आनी सर्गींची खरी गिरेस्तकाय आमचे मोदें अंतर सांबाळूंक वावुरतना खरे गिरेस्तकायेक लबदूंक आमकां जी कृपा दी.
हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. दर मिसाचे भेटेंत उंडो आनी सोरो जेजूचे मांस आनी रगत खुणायता आनी तोच जेजू दर मिसांत आमचे आत्मीक खाण जाता. क्रिस्त प्रसाद वरवीं जेजूक शिवून आमी आत्मीक घोटायेन मजबूत जावन आमच्या दिसपट्टी जिवितांत एकचाराची भावार्थाची जावन आमच्या मोगाच्या सेवेच्या जिवितांतल्या जेजूक आमच्या जिविताची मास करूंक आमच्या आंडवे दिनवाशी मनान ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं बापाक उबारता. बेडोनेच्या वेल्यार गीत घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35. तुझ देण्यान फावो जालो म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी बोवाडते देवाचे बागेवन तांच्या उगडासाक येवन समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता. हाजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमचे गुण्या काल जे मोगान जेवन सासनाय सरवण जडूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोर आमचे देवाक दिन वासुया. ओयशानी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर कळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. ओकाय दोनीतीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी संवसारा आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता. बोगोर सासना जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुजे पवित्र आत्म्यावरी जेजून मरणांतलो जिवंत केलोय ताचे प्रथम जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो बासकाचो गोड भोगूंक आमी बरवाशान रावता. ते पासोतान देवतांच बराबर आनी अजापाची पदवी दिनवाशी काड जाना आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत. आपलीच कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळार गो शिवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. खेरीत भाशेन सगळे याज्ञीक जे हे फिरगोशेन येवन गेल्यात आनी सोंपून गेल्यात
तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व नोनांनी भयभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोर्णाच्या आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराज आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. वेगळ्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरून राब जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां उदारका कोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. स्मेज क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळता दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जशी राजवत चलयताय सासणांच्या सासताक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे बाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे बाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे बाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तेच्या एका सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. सर्गीचे बापा भाग्यो जुआ मारिया वियाने तुजी आनी पयसुबेची विस्वासपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेविल्ल्या जिचे कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमचे भाव भयणीच्या मोगान चाकरी करूंक हांव शेवटी आमचे सांगाता सासणांत सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आयज सद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आमच्या 2 प्रांतांत तशेंच आमची फिरगोशीन आयज यादनिकां पासत भेटयल्लो दीस गवळ्यांचो दीस. ह्या गवळ्याच्या दिसाक गवळी कसो फादर फ्रांसिसा बरोबर तुमकां सगल्यांक आमचे परजेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सहकारा पासत तुमच्या मोगा पासत तुमी जें बरेंपण करतात देवाच्या वावरान त्या सगल्या पासत तुमकां दिनवासता आनी तुमच्या वावराचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयच्या दिसा जायत्या जाणांनी तुमी मॅसेजी धाडल्याय वॉट्सॅपाचेर. खेरीत भाशेन ते सगल्या तुमच्या विशीसां पासत तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आयची मिसाची मांडावळ आमच्या वेदी सेवकांनी केल्या. आमच्या वेदी सेवकांक शाबासकी. आयज दिसती पडटात आमचे वेदी सेवक सगळीं आयज ऑल्टर सर्वर्स ड्रेस घालून आसात वेदी सेवकांचे. आनीक एक पावटी उलो तुमकां सगल्यांक दोतोनीच्या भुरग्यांक वेदी सेवकांक वो ऑल्टर सर्वर्स ह्या जोम्यान तुमी भितर सरचे. दर सोनवाराक सांजेर 5 वाजता आमची जमात जाता. आवय बापायक आनीक एक पावटी उलो तुमच्या भुरग्यांक वेदी सेवकांच्या जोम्यान भितर सरूंक आल्तारा मुखार येवंक आनी आल्ताराक लागीं येवन देवाची सेवा करूंक तुमी तुमच्या भुरग्यांक पाठोवची. गेल्ल्या आयताराचें दान जालें इगोर्चेन 32,070 रुपया. दाबोली कपेलान 1,240 रुपया. सगळे मेळून 33,310 रुपया. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 19वो आयतार पयले मीस 6:45 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक सान फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा वान. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक दोतोनींचीं भुरगीं. दर बुधवारा दिसाक आनी शुक्रारा दिसा आमचो श्रेश्ठ गवळी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां भेटूंक येता. भुरग्यांनो तुमकांय उलो दर बुधवारा सांजेर 6:30 वाजता ते 7:30 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण आमी करता. जेजू खेरीत भाशेन मेळटा. आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता. सांजेर जायनात आनी सकाळीं येवचें, सकाळीं जायनात आनी सांजेर येवचें. बुधवाराक सांजेर आनी शुक्रारा सकाळीं. आयज दोतोन जाल्या उपरांत 11 वाजता आमची PPCची जमात जातली. सगळ्या PPCच्या वांगड्यांनी चुकयनासतना भाग घेवचो. भावार्थाची दिवटी जी 400 वर्सांची आमची समोरमणी आमी करता जुबिली इयर तेन्ना आमी ही भावार्थाची दिवटी पेटयता. आमच्यो सगल्यो फामिली दिवटी पेटोवन काबार जाल्यो. आतां 16 तारीख ऑक्टोबराचे पासून आमी ही दिवटी पेटोवप चालूच दवरतले. तुमच्या मदल्या कोणाकूय खुशी आसा तुमच्या गोराब्याची परतून येवंक तुमी आदीं पेटयल्या जाल्यार पासून परतून येवपाक जाता. तुमची नांवां तुमी दिवची. वो तुमी एक जोमो कसो येवंक सोदतात वो तुमी एक समुदाय कसो येवंक सोदतात जाल्यारूय तुमकां येवपाक आमी आमंत्रण करता. तुमची कोणूय सोयरीं वो इश्ट मित्र घडये ह्या आमचे फिरगोजींतलीं न्हू दुसरे फिरगोजींतलीं आमचे बरोबर ही भावार्थाची दिवटी पेटोवंक सोदतात जाल्यार तांकांय तुमी आपोवपाक जाता. तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान ना जाल्यार तुमच्या PPCच्या फुडाऱ्या लागीं तुमी दिवची. भाव भयणीनो ह्या दिसांनी जें कितें घडलां आमच्या भारतान आमकां सगल्यांक खबर आहा. 2 जाण माद्री भयणी छत्तीसगड हांगासर तांकां बेकायदेशीर एरेस्ट केले. आतां तांकां सोडलीं बीन काल बेल तांची जाली. आनीक आख्या देशान
वेगवेगळ्या इगोर्जांनी आनी वेगवेगळ्या दिवोसिजींनी प्रोटेस्ट रॅली आनीक हेर जमाती जाल्यो. आमची गोंयची सॉलिडारिटी मीट ह्या सिस्टरींची जो एरेस्ट जाला, तशेंच दुसरे जे वेगवेगळे तरेचे कावज घडटात आमच्या भारतांत, हाचे विशीं कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस हांणी घडोवन हाडलेलो 9 तारखेर जातलो शेनवारा दीस सांजेच्या 3:30 वाजता आझाद मैदान पेंजीम हांगासर. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. इल्लोसो वेळ काडया आनी सगळीं आमी त्या हे जमातीन सॉलिडारिटी मीट जी जाता तातूंत भाग घेवया शेनवारा दिसाक सांजेर 3:30 वाजता. आमचे फिरगोजेंतूय आमी हो पीस रॅली वो सॉलिडारिटी मीट करतले. हाचे विशीं आयज PPCच्या जमातीन आमी निर्णय घेतले आनी त्या उपरांत तुमकां कळयतले. तुमकां एकदम बरे भाशेन खबर आसतली 2 वर्सां फाटीं कितें जाल्लें उगडास आहा. 2 वर्सां फाटीं तुमच्या पादवीगाराचेर हेच भाशेन हेच बजरंग दल जे आतां हे सिस्टरींचेर जाणी अटॅक केला तेच आनीक जे भाशेन छत्तीसगड सरकारी बांदावळी वापरल्यात पुलीस आनी तशेंच चीफ मिनिस्टर पासून. आमच्याय गोंयांत 2 वर्सां फाटीं आमचो चीफ मिनिस्टर आनीक आमचे पुलीस हेंच केल्लें तांणी. आनीक असले कावज आनीक घडचे न्हू म्हूण मागूंक कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें बरे भाशेन पाळूंक आमी मागणी करपाक गरज. देखून आमी हाचो उगडास करतले आतां 2 वर्सां उपरांत आनीक तुमकां कळयतले केन्ना आमचे PPC हें करूंक सोदता तें. विलेज पंचायत कळूंक लायता ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग जातली 10 तारखेर सकाळीं 9:15 वाजता विलेज पंचायतीच्या हॉलांत. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा. तुमचे मुद्दे कितेंय घालपाचे आसा ते तुमी पंचायतीन पावोशे करचे आनीक जाता ते भाशेन हे जमातीन भाग घेवन आमच्या गांवां पासत तुमी उलोवपाक मुखार सरचे म्हूण तुमकां उलो करता. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 6 तारखेर 8 वाजता जासिंता डिसुजा 3ऱ्या वर्साचे मीस. 7 तारखेर सकाळीं 7 वाजता शावेरितो रॉड्रिगीस 3ऱ्या वर्साचे मीस. समुदायाची जमात 9 तारखेर सेंट फ्रांसीस दे आसिसी इग्रेजा 1 इग्रेजा 2 सांजेर 5 वाजता कार्मिना फेर्रांव हांच्या घरांत. तुमची देणगी इगोर्जे पासत येयल्या ती एका बऱ्या देखणारान 2000 आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 4000 दिल्यात. आनी तशेंच गूड सॅमेरिटन फंड हाका एका बऱ्या देखणारान 1000 दिला. तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनीक एक पावटी उगडास करता तुमकां हो गूड सॅमेरिटन फंड जो आमच्या फिरगोजीन तशेंच हेर फिरगोजांनी सुरू केल्लो आसा आमच्या बिस्प साहेबाच्या मार्गदर्शना खाल, हो जे कोण गरजेवंत आसात आमचे फिरगोजेन तांचे पासत. घडये कोणूय गरजेवंत आसा तांकां घडये खबर ना असलो फंड आमी तयार केल्लो आसा म्हूण. आमचे फिरगोजेन सुमाराचो फंड तयार जाल्लो आसा आनी जे कोण गरजेवंत येतात तांकां आमी आदार करता. तुमकां जरी तर कोणूय असलो खरेंच गरजेवंत आसा आनी ताका आदार दिवपाक जाय अशें तुमकां दिसता जाल्यार येवन आमकां कळोवचें. नाजाल्यार तुमचे फिरगोज गवळीक सभेचे वांगडी आसात तांकां तुमी कळोवचें. दोतोनीचो प्रेसिडेंट कितें सांगपाक सोदता आयकुया. On behalf of the Catechetical Association and the Catechism children, I take this opportunity to thank both the priests, Father Bolmex Pereira and Father Francis Pereira, for rendering their service in our church and doing the needful in order to cater to the needs of us and to grow us in the love of God. So I kindly request both the priests to kindly come forward. I request